मडगांव सत्र न्यायालयात महसूल मंत्री आणि पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचेर लैंगिक अत्याचारा आड आणि पुलीस हल्लो प्रकरणाची केस सुरू आसा। लैंगिक अत्याचारा प्रकरणा आड साक्षीदारांक ड्रॉप करपाक न्यायालयात मंजुरी दिल्या जाल्यार पणजे पुलीस हल्लो प्रकरणात बाबूश मोन्सेरातान केसीक गैरहजर रावपाची मागणी केल्या। हे विशींची फुडली सुनावणी शुक्रारा जातली। आज मडगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टा मुखार दोन केसी आयल्यो ज्यो मिनिस्टर बाबूश मोन्सेराताक हाका लागून रिलेटेड आशिल्ल्यो। एक म्हणजे रेप केस, ज्या रेप केसीक प्रोसिक्युशनान मागले की कांय विटनेसीस तांकां ड्रॉप करचे आणि ताका लागून बाबूशाच्या एडवोकेटान नो ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा। ड्रॉप करपाक तांकां कांय ऑब्जेक्शन ना हें सांगिल्लें आसा। दुसरी म्हणजे पणजी पुलीस स्टेशन अटॅक केस, हे अटॅक केसीक लागून बाबूश मोन्सेरातान आपल्याक परमनंट एक्झॅम्पशन दिवचें, अटेंड जावपा पासून आपल्याक कंपल्सरी करची न्ही अशें मागिल्लें आसा। ताका लागून फुडले हाका सुनावणी आर्ग्युमेंट फुडले हाका दवरल्यात। कोर्टा मुखार फुडली शुक्राराक हो आर्ग्यू जातलें आनी ताचे नंतर कितें तें ठरतलें। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग कुमार मलकानेकार।